करप्शन हे दोन फॅक्टराचेर अवलंबून आसता म्हणजे कमी करप. एक देर हॅज टू बी सम फियर ऑफ द गव्हर्मेंट. द सेकंड फॅक्टर इज एडमिनिस्ट्रेटीव रिफॉर्म्स. दॅट मिन्स मेक पीपल लेस डिपेंडंट ऑन द गव्हर्मेंट मशिनरी. तातूंतलो पयलो भाग थोडोसो प्रमाणाचेर बऱ्या प्रमाणाचेर आयिल्लो आसा. दुसरो भाग जो आसा पळय तो जर तूं आतां येणाऱ्या काळान आमी केलो जाल्यार आय थिंक इट वील बी क्वायट रिमूव्ड. लोकांक व्हडलेशे सरकाराच्या कार्यालयांनी येवपाची आवश्यकता जर पडली ना जाल्यार करप्शन लेवल. आनी हांव एक गॅरंटेड तुका सांगता, तूं परसेप्शन कोणेंय कितें करपाचो प्रयत्न केलो म्हणून द करप्शन इज डावन. आय एम पॉझिटीव अबावट इट. श्रीपाद नायकान हेरल्डाचेर स्टेटमेंट दिला. हेरल्डाचो स्टेटमेंट श्रीपाद नायकाचो काय ना, हांवें वाचलो. तांणी म्हटलां की सरकाराक अशे तरेन काम करपा जाय की तेणे लोकां मेरेन पावचें अशें. बरोबर आसा. आनी तेजे स्टेटमेंटांतल्यान इंडिकेशन बरोबर आसा. कांयच ना, हांवें वाचलो स्वता हेरल्डाचो. एब्सोल्युटली कांयच ना भितर. ताका प्रश्न विचारलो की तुजे बॅनर कित्याक ना, हो कार्यक्रम तुका कित्याक ना. ताणें उत्तर दिलां, बरोबर दिलां उत्तर, की तो कार्यक्रम पर्रीकाराचो. ऑब्वियसली इट इज माय प्रोग्राम. चीफ मिनिस्टर इज गोईंग टू द पीपल न्ही. पार्टी श्रीपाद नायक पार्टी वीथ चीफ मिनिस्टर ही इज गोईंग. आतां श्रीपाद नायकाचे कार्यक्रम आसतले फॉर एग्जाम्पल, आय मे नॉट गो देर ऑल द टायम. सगळे कडेन आमी हे कशे जुळे भाव कशे सगळे कडेन भोंवप हाका टेक्निकली अर्थ ना. त्यामुळे काही प्रोग्रामान एकटो एका जाग्यार वतलो, दुसरो दुसऱ्या जाग्यार वतलो. कोणाचो प्रोग्राम आहा त्या प्रमाणे ताजे हे लागतलो न्ही, बॅनर लागतलो. ओके, एक सर्टन इश्यूज आसा लायक SEZ इश्यूज आसा, MOI इश्यू आसा. ह्या हेजेर तुमी आजून मेरेन कांय फर्म स्टँड घेवना? एक गजाल हांव क्लियर करता. SEZाचेर आमचो फर्म स्टँड व्हेरी क्लियर जाल्लो आसा. वी हॅव ऑलरेडी फायल्ड अ क्रिमिनल केस वीथ एंटी करप्शन. इट इज इन्व्हेस्टिगेटींग. आतां ताज्या नंतर जर तूं काही तातूंत भितरल्याच्यान जमीन मेकळी करपाक सोल्युशनां येता जाल्यार ताजेर डेफिनेटली विचार करपाक येता, प्रोवायडेड गव्हर्मेंट डज नॉट लूज. इफ गव्हर्मेंट बेनिफिट्स वी कॅन म्हणजे इरिस्पेक्टीव ऑफ दीस इन्व्हेस्टिगेशन we can find a solution to solve the problem and de-lock the 34 lakh square meter of land, because otherwise it will get stuck up in the court for very long time. So तो एक विषय जावंक शकता हाजेर. म्हणजे ताजेर आमची फर्म भुमिका व्हेरी क्लियर आसा. देर इज नो क्वेश्चन मार्क. जस्ट बिकॉज यू आर नॉट अवेअर ऑफ इट डज नॉट मीन आमची भुमिका ना. आतां दुसरो विशय जो आसा मिडियम ऑफ इन्स्ट्रक्शन, ताजेरूय आमी स्पश्ट सांगलेलें आहा की टेम्पररी सोल्युशन दिलां. लॉंग टर्म सोल्युशन कितें तें एकदां हे सगळे कितें म्हणटा ती जनरल एडमिनिस्ट्रेशनान मातशी स्टेबिलिटी येवनी मागीर ताजें सोल्युशन. एकाडेमीक इयर लागीं पावला न्ही, ते एवरीवन इज लुकिंग डजंट मेक मच डिफरन्स फॉर मी. आय हॅव मेड इट व्हेरी क्लियर दॅट इन दीस सोल्युशन वी हॅव क्लियरली फ्रोझन द सिच्युएशन क्रिएटेड बाय द अर्लियर गव्हर्मेंट. वी हॅव फ्रोझन इट. समवन मे लायक इट, समवन मे नॉट लायक इट. वायल आय एम एनकरेजिंग कोंकणी मराठी, there are about 72 schools which has applied and they are getting that permission, primary school. So मेळ्ळ्या म्हणजे बऱ्याच शाळांक जाली ऑलरेडी, फाटीच जाली. थोड्यांनी चालूय केल्यो. म्हाका दिसता 18 स्कुलां चालू जाली. 32 कितें स्कुलां आतां चालू, 32 आनी आनीक 30 म्हणजे 60 स्कुलां चालू जातली. सो एक्चुअल सोल्युशन, मेजर सोल्युशन वील बी हाव टू एनकरेज अँड प्रोवायड बेटर सपोर्ट टू कोंकणी मराठी स्कुल्स. आतां जी गजाल काँग्रेसीन केल्ली त्या वेळार वी हॅव फ्रोझन इट. एट दीस मोमेंट लेट मी फर्स्ट take the battle on mining issue properly. Let me solve that problem. See, I have never seen any political setup which is trying to create hurdles for the government against the interest of the people only for political cause. Only Congress can do it. And गोयची काँग्रेस म्हणजे सगळे चांडाळ लोकांची एकत्रीकरण आहा. सगळे स्कॅमस्टर्स आहा एकूण एक. आतां जे बडबडटात पळय तांच्यो कितल्यो हे आसा स्वताच्यो. हांव तातूंत सगळ्यातून वचना की थोडे भिवन रावल्या की तुमी तांचेर एक्शन घेतले म्हणून. भिवन कितें, हांव कित्याक एक्शन घेतलो आनी तुका कितें दिसता की रिजिनाल्डाचेर भानगडी ना. थंय पळय मरे केस कोर्टान. इफ आय विड्रॉ द केस फ्रॉम द हायकोर्ट ही कॅन बी चार्ज शीटेड बाय द पणजी पुलीस. ओके, एज अ नॉर्थ गोवा PDA ताणें जे पळय ते मळा लेकीची कितें भानगडी केल्या पळय ताजी कंप्लेन हांवें करूं ना. ताजी कंप्लेन ते काशिनाथ शेटेन केल्या. गोवा गव्हर्मेंट हॅज गॉन इन द हायकोर्ट म्हणून तो अजून पर्यंत प्रोटेक्ट जाल्या. आतां म्हाका जर तर तिडक काडपाची जाल्यार हांव हायकोर्टांतली केस जस्ट फाटीं घेतल्या पुरो. ती केस चालू आतां. तातूंत ते काशिनाथ शेट्यान मजा नांव घाला, बट ताका कांय मिनींग ना. हें कोणाकूय कॉमन सेन्स आशिल्ल्याक कळटा, कारण आय वॉज ओपोजिशन. आय वॉज नॉट द रुलींग.
ओके नाव तुम्ही एक नेक्स्ट बजेट ड्राफ्ट करतले तितून तुमचा मायनिंग रेवेन्यू यू विल कन्सिडर एज अ पार्ट ऑफ इट ऑर नॉट कन्सिडर एज अ पार्ट ऑफ ना म्हणजे रेवेन्यू कॅल्क्युलेशन करता आसतना हांव घेवचो ना, पण रेवेन्यू थंय घेवन ना हाजो अर्थ कोणें इंटरप्रिटेशन करपाची गरज ना. ताजें कारण हिशोब करता आसतना जी पयशाची तुका 100% गॅरंटी ना ते पयशे तुवें हिशोबान घेवंक जायना, म्हणजे तुजे हिशोब बरोबर जाता. आयले भले आज जाल्यार आमी आनी इल्ले मोडपाक मेकळले. तुम्ही एडिशनल रिसोर्स मोबिलायझेशन म्हणून म्हणजे उलयता ऑलरेडी रिसोर्स मोबिलायझेशन चालू जाला. इन द आनी हांव सेन्स इतले म्हणजे हांवें जितले प्रोजेक्ट केल्ले पळय तुका येतले आतां काही गोश्टी हांव आत्तां सांगूंक शकना, कारण बजेट हे आमचे सप्लिमेंटरी डिमांड आतां येतले आनी गव्हर्नराचें स्पीच आहा, तातूंत काही गोश्टी स्पश्ट जातल्यो कशा पद्दतीन आमी आमचो उत्पन्न वाडयला. जवळपास आमी बऱ्या प्रमाणाचेर गॅप भरला. हांव अशें म्हणना की पूर्ण भरला, पण मोर दॅन हाफ भरला आमी ऑलरेडी. आनी फुडले बजेट तेजे कितें फोकस पॉयंट आसतलो? फोकस पॉयंट वॉच एग्रीकल्चर, मागीर तुजे मायनिंगाच्या हातूंतले प्रश्न सोडप, म्हणजे तांचे रिहेबिलिटेशन, तांकां नवीन एम्प्लॉयमेंट ऑपॉर्च्युनिटी करूं. कारण इवन मायनींग चालू जालें सुद्दां जाल्यार हे सगळे लोक रिहेबिलिटेट जावंक शकना, आनी त्यामुळे तांकां कितें ऑल्टरनेट ऑपॉर्च्युनिटीज क्रिएट करूंक जाय. इन्फ्रास्ट्रक्चर हांगा ट्युरिजमा खातीर क्रिएट केल्यार जावंक शकता, तरेतरेची इंडस्ट्री काही येवंक शकता, ताजेर विचार ह्यो गोश्टी आसतल्योच. पण म्हाका दिसता हाज्या बरोबर अनेक दुसऱ्यो गोश्टी ज्यो बजेटरी हातूंतल्यान एक हें दिवंक जाय पॉझिटिव्ह डायरेक्शन इन्फ्रास्ट्रक्चराच्या हाजे वतीन, तें म्हणजे एक शिक्षण, प्राथमीक शिक्षण आनी वयलें शिक्षण, ह्या दोनूय हातून एक बरो हे दिवंक जाय डायरेक्शन. ताज्या खातीर काही गोश्टी आसतल्यो. ओके एक भंय लोकांक एग्रीकल्चर बी आसात, म्हणजे दॅट वील गो ऑन मूव फॉर फर्दर. एक भंय लोकांक आसा की तुमी लाडली लक्ष्मी स्कीम केला, गृह आधार स्कीम केला, हाका लागून अशें जालां की पर्रीकरूच सीएम आसले ह्यो स्किमी चलतल्यो. जेन्ना पर्रीकर सीएम जर उरूना, सपोजिटली नेक्स्ट 5 years लेटर ह्यो स्किमी चलच्यो ना, म्हणून तुमी अशें कितें प्रोविजन केला की कोणूय सीएम आसचो पूण ह्यो स्किमी चालू उरतल्यो म्हणून? तूं म्हाका एकदम ऑकवर्ड प्रश्न विचारला. पयली गजाल अशी आहा, खंयची सज्जन गव्हर्मेंट आसत जाल्यार ह्यो स्किमी चालू उरूंक शकता. चोरणारें सरकार आसत जाल्यार ताजो रेवेन्यू लॉस जातलो आनी ते स्कीम चलोवंक शकचे ना. म्हणजे ताजो अर्थ लोक त्या सरकाराक निवडून हाडचे ना. राजकारणान तेंच करपाचें आसतना टिना फॅक्टर जो म्हणटा देर इज नो ऑल्टरनेटीव इज एन पार्ट ऑफ पॉलिटिक्स. इट इज नॉट ओन्ली पर्रीकार, इट इज BJP गव्हर्मेंट आसलें जाल्यार तें चलोवंक शकतलें, कारण देर आर मॅकॅनिजम्स फॉर इट. आतां तुका सांगता, म्हाका कितल्या प्रकारे हे जालो प्रचार जालो की सरकाराची आर्थीक स्थिती वायट आसा, हें आसा तें आसा. जे कोण बरयताले पळय कांय जाणांक म्हाका हांसपाक येतालें, तांकां नॉलेजूच ना. गव्हर्मेंट बजेट म्हणजे कितें आनी सरकारचें उत्पन्न म्हणजे कितें आनी सरकार कसो खर्च करता हाजी कांयच कल्पना कांय लोकांक ना. ते व्हडले व्हडले लेख बरयताले किंवा आर्टिकलां बरयताले किंवा म्हायती बरयताले अर्द कच्चे आसा म्हायती सकट. तुका सांगता विथआवट मायनस द मायनींग हें in spite of mining we have increased our revenues. But you are in negatives, no? Negative as compared to what? Last year nahi. I am positive as compared to your projections. Projections नाही. प्रॉजेक्शनापेक्षा थोडंसं गॅप उरतलोच, पण पोरूच्या पेक्षा आमी फुडें सरल्या. पोरू आणि ओनूच्या हातून एक सगळ्यांत म्हत्वाचो फरक आहा की जवळ 550 कोटी मायनिंगचें उत्पन्न डायरेक्ट आणि 150 कोटी इनडायरेक्ट, म्हणजे 700 कोटीचो येणारो रेवेन्यू डेफिनेटली गेलो. त्या 700 पैकी साधारण 450-500 भरले. सो वी आर अहेड ऑफ लास्ट इयर्स इन्कम. वी मे नॉट टच द प्रोजेक्टेड इन्कम ऑफ दीस इयर ऑब्वियसली न्ही, म्हणजे कोण अचानक हें जातकच नो वन कॅन डू इट ओवरनायट. बट नेक्स्ट इयर आय वील गो अहेड क्रॉसींग द करंट. आणि मायनिंगचो इम्पॅक्ट कितलो आहे खूब जाणांक लक्षान येना. इट इज 21% ऑफ GDP. म्हणजे हे लक्षान येवंक जाय की इट इज एवरी 1 रुपी आउट ऑफ 5 कम्स फ्रॉम मायनिंग इन गोवा. ओके, लास्ट बट इम्पॉर्टंट क्वेश्चन. इनिशियली तुम्ही सांगले आपण 5 वर्सानंतर रिटायरमेंट घेतला, आय विल गो फॉर फार्मिंग. जनसंपर्क अभियान सुरू झाले, तुम्ही पणजेन फर्स्टूच मिटिंगेक सांगले की कृष्णान सुद्धा वचन मोडला, आपण वचन मोडटा, आपण रिटायर जावचो ना. हांव कृष्णाचो भक्त म्हणले, म्हणजे शब्द प्रत्येक आयकला घेता. हांव कृष्णाचो भक्त. जनतेच्या भल्या खातीर हांव कितेंय गजाल करपाक, कारण जनतेचे भले इज अ ट्रूथ.
हांवें तें म्हणलां हाका कारण आसा. आय विल नॉट गो इन टू द फूल एनालिसीस, पण हांव इतलेंच सांगता की जर इफ इन 5 years ही जी आतां जी चांडाळपणां काँग्रेसीची जाल्या, हांव चांडाळपणां म्हणटा हाका, दे आर ऑल म्हणजे कुस्की मनां कशीं आसता हें पळोवपाचें आसत जाल्यार सुभाष शिरोडकार, रवी नायक, तो अलेक्स रिजिनाल्ड हांकां एके कडेन बसोवपाचें. यू वील सी इट. म्हणजे फक्त वांकडे म्हणजे तांची भाशणां तुवें पळय, तांचे ते कितें उलयता प्रेसा कडेन उलयला. आय डोंट नो हाव प्रेस प्रिंट्स इट. सम ऑफ इट इज रॉट वर्च्युअली, म्हणजे नॉट वर्थ प्रिंटींग द पेपर ऑन इट. म्हाका दिसता मिडियान सुद्दां थोडोसो स्वताचेर एक स्वताचो सेन्सस फिल्टरींग करून घेवपाची गरज आसा. कारण काही लोक आतां उदाहरण हांव नांव घेवचो नासलो, पण आतां तुवें विशय विचारलो म्हणून सांगता. तो तामणकार, ताणें कंप्लेन केली की कोण आमचो पयलीं लक्ष्मण पार्सेकार आनी दयानंद मांद्रेकार ड्रगाच्या प्रेसान छापलें सगळें. खंयच्या आदाराचेर कित्या खातीर कंप्लेन केली, कशी केली हें तरी प्रेसान वाचूंक जाय. 2009तल्यान 2010तल्यो केन्ना तरी रवी नायक त्यो अश्यो अश्यो फडफडटात, हाजो पूत ड्रगान इनवॉल्ड आहा तें प्रिवेंट करपाक असो असो फडफडायतालो पळय कागदां, ती कागदां एटॅच केल्या आनी हो शो करता. आतां ताका थोडेंशें एन्सर करचें पडटलें, बिकॉज ही हॅज फायल्ड अ कंप्लेन अगेन्स्ट मी ऑल्सो. आय हॅव डायरेक्टेड पुलीस टू टेक एक्शन अगेन्स्ट दॅट कंप्लेन. If he can prove something against me, take action against me. But if he can't prove something against me, give me the report, because bogus complaint is also criminal action. Criminal action. There is a criminal action. We were on your retirement. He will face. We were talking about ना your अशे लोक आसत धर तूं जाल्यार म्हाका डेफिनेटली रिकन्सिडर करचें पडटलें. असल्या लोकांनी रिटायर केलें जाल्यार मागीर म्हाका आय एम फ्री. पण तुमच्या पार्टीन अशें कोणूच ना जी तुमची लिगसी फुडें व्हरपाक. भरपूर आसात आनी भरपूर लोक फुडें व्हरूंक शकता. इट इज क्वेश्चन ऑफ अलाविंग सम पीपल टू ग्रो. दॅट्स ऑल. दॅट वील हॅपन इन नेक्स्ट 2-3 years. सो हांवें जें म्हणलेलें तें हांवें तुका क्लॅरिटी दिली. कारण अशे लोक उरत जाल्यार तांकां अक्कल शिकोवपा खातीर आय एम रेडी टू फॉलो कृष्ण अशें तें हें आशिल्लें. आनी तुमी पब्लीक स्पिचान उलयल्ले प्रत्येक गजालीक सारके वर्ड टू वर्ड हे कित्याक घेता, यू टेक इट इन द फूल कॉन्टेक्स्ट. इट इज व्हेरी क्लियर इन द फूल कॉन्टेक्स्ट. सो म्हजी लिगसी फुडें व्हरपाक, म्हजी कितें लिगसी म्हणजे कितें हांव कितें व्हडलो न्हय, पण म्हाका अशें दिसता की जी गोश्ट हांवें बरी करपाक, जर म्हज्या हातून स्ट्रेंथ खंयची आसत जाल्यार हांवें जेन्युइनली मना पासून लोकांचें बरें करपाचो प्रयत्न केला. दीस इज माय स्ट्रेंथ. आय मे हॅव मेनी विकनेसीस. आय एम नॉट सेईंग दॅट आय एम परफेक्ट, बट मना पासून कोणाचेंच वायट चिंतून ना ही म्हजी स्ट्रेंथ. मना पासून बरें करप हो डायरेक्शन अशें करणारो कोणूय आसा, खूब जाण आसात पार्टीन कॅपेबल. ओके, विथ दीस वील एंड अवर इंटरव्यू. आमच्या वांगडा आशिल्ले मनोहर पर्रीकर, मुख्यमंत्री गोंय राज्याचे मुख्यमंत्री. एक गजाल तांणी क्लियर केला की 2013 वर्स जें सुरू जालां तें वर्स खुबशे जाणांक म्हारग पडपाक शकता जर ते इलिगॅलिटीन इनवॉल्ड आसा. आनी गजाल तांणी इनडायरेक्टली मान्य केला की ते रिटायरमेंट घेवपा बद्दल दुमत आसा. एकादले ते रिटायर जावचे ना आनी फुडल्या इलेक्शनाकूय बी ते आमकां गोंयांत मेळटले. देव बरें करूं सर तुमी हांगा आयले म्हणून. विथ दीस वी एंड काउंटर पॉयंट, युअर ओन इंटरव्यू सिरीज which you can see every Monday at 7:30 and 9:30. Keep watching Prudent.